चर्चासत्र ताजे टॉपिक कोंकणी पुस्तक प्रकाशनांतू मुक्कावली आव्हाने चॅलेंजेस फेस्ड इन कोंकणी बुक पब्लिशिंग. आज संचालक कर्नाटकाचे बहुमान्य मेल्विन रॉड्रिग्स तांकां हांव स्टेजाक येवच्याक स्वागत करता. बहुमान्य मेल्विन रॉड्रिग्स. यस. चर्चेंत भाग घेवचे वांटेकार गोवांतुले बहुमान्य प्रभाकर भिडे, गोवांतुले बहुमान्य दिनेश मनेरकर, कर्नाटकाचे बहुमान्य हेनरी मेंडोन्सा आणि केरळचे बहुमान्य पय्यन्नूर रमेश पै हांकांय हांव स्टेजाक येवच्याक विनंती करता. मनीस तांकां सन्मान करूंक आमचे वटू अखिल भारतीय कोंकणी परिशदाचे सल्लागार बहुमान्य रोजारियो पिंटो आसा तांकां स्टेजार येवच्याक विनंती करता. ह्या दिसतेक स्नेह सन्मान भेट करच्याक बहुमान्य रोजारियो पिंटो लेगीत मागता. प्रथम जावन बहुमान्य मेल्विन रॉड्रिग्स, नेक्स्ट बहुमान्य प्रभाकर भिडे, नेक्स्ट बहुमान्य दिनेश मनेरकर आणि बहुमान्य हेनरी मेंडोन्सा, नेक्स्ट बहुमान्य पय्यन्नूर रमेश पै. आयचे मानस तांकां परिचय करता. प्रथम जावन आयचे संचालक बहुमान्य मेल्विन रॉड्रिग्स तांणी कोंकणीचे पोएट, कविताकार, साहित्यकार, स्कॉलर, ट्रान्सलेटर, ऑल राउंडर. पोएट्री, ट्रान्सलेशन्स, नॉवलेट सगळे मेळून 20 भायर वर्क्स पब्लिश केला. साहित्य अकादमीज अवॉर्ड समेत मस्त प्रमुख अवॉर्ड्स तांकां मेळ्ळेले आसा. आनीचे बहुमान्य प्रभाकर भिडे हांणी मेनली पब्लिशर 40 वर्सां भायर एक्सपिरियन्स पब्लिशींग फिल्डांतू आसा. राजहंस संकल्पनातून ते पब्लिशींग वर्कांतू 2000 वयर बुक्स पब्लिश केला. हांणी एक लाके पब्लिशींग कमर्शियल जावन कळलेलें ना. तांणी कल्चर प्रमोट करूं आशिल्ले सर्वीस जावन पब्लिशिंगाक दिक्कताय. आत्ता चिल्ड्रन्स लिटरेचर बाल साहित्यांतू वर्क करताय तांतूय मस्त बुक्स पब्लिश केलेले आसा. आणि बहुमान्य दिनेश मनेरकर तांणी पब्लिशींग इंडस्ट्रींतू 15 वर्सां भायर असे वर्क करताय. संजना पब्लिकेशन्स म्हळ्यार पब्लिकेशन्सांतू 300 भायर बुक्स पब्लिश केला. कोंकणी बुक्स इंग्लीश, मराठी, कन्नड, मलयाळम, तेलुगू हे भाषेंतू ट्रान्सलेट करचे वर्क्स प्रमोट करताय. बाल साहित्यांतूय श्रद्धा दाखयताय बहुमान्य दिनेश मनेरकर. तांणी एकोनॉमिक्स, स्पेस सायन्स, पॉलिटिक्स विशयांतू कॉलम रायटर येता. आणि बहुमान्य हेनरी मेंडोन्सा एक कोंकणी रायटर, जर्नलिस्ट, क्रिटिक जावन आशिल्ले बहुमान्य हेनरी मेंडोन्साक पेन नेम एच.एम. पर्नाळ. तांणी कोंकणी लिटररी वेबसायट www.kittal.com पब्लिशर आणि एडिटर. आरजू म्हणून एक मॅगझीन पब्लिश करताय. ऑल इंडिया कोंकणी परिशदाचे ट्रेशरर, कोंकणी साहित्य अकादमीचे एडवायझरी बोर्ड मेंबर येता. नेक्स्ट बहुमान्य पय्यन्नूर रमेश पै एक बँकर जावन कॅरियर स्टार्ट केलेले बहुमान्य पय्यन्नूर रमेश पै केरळचे मुख्य कोंकणी साहित्यकार. केरला कोंकणी साहित्य अकादमीचे फाउंडर चेअरमॅन जावन आशिल्लो. तांणी 12 भायर बुक्स बरयलेले आसा. कोंकणी, मलयाळम, कन्नड, इंग्लीश पिरियॉडिकल्सांतू रेग्युलर जावन लेखन बरोवप आसा. गोवा कोंकणी साहित्य अकादमीचे माधव मंजुनाथ कोंकणी सेवा पुरस्कार समेत मस्त ऑनर्स अवॉर्ड्स ताजे रेसिपियंट. आत्ता मँगलोरचे महात्मा गांधी म्युझियमाचे
डायरेक्टर जावन वर्क करता. इतलें सांगून आयची चर्चा प्रारंभ करूंक संचालक बहुमान्य मेल्विन रॉड्रिक्साक विनंती करता. कोंकणी पुस्तक प्रकाशनां मुखावेली आव्हानां ह्या आमच्या सत्राक तुमकां सगळ्यांक बरो येवकार मागता. आज आमच्या वांगडा हांगासर वेदीचेर 4 जण प्रकाशक म्हणूं येता प्रकाशक आसात. तातूंत 2 जण गोंयचे आसात. राजहंस वितरणाचे बोमलगडे प्रकाशक बाब प्रभाकर भिडे आसात. संजना पब्लिकेशन्साचे दिनेश मानेरकर बाब आसात. किटाळ प्रकाशनाचे कर्नाटकांतल्यान कर्नाटकाक प्रतिनिधीत्व करचे एच.एम. पेर्नाळ आसात. तशेंच केरळाक प्रतिनिधीत्व करचे तांकां प्रकाशक म्हणना तरी केरळांत प्रगट जावच्या चडीत पुस्तकांचेर तांचो हातभार चलिल्लो आसता. त्या देखून रमेश पै आसात. तांकां हांव सगळ्यांक ह्या सत्राक बरो येवकार मागता. आयच्या दिसा कोंकणी पुस्तक प्रकाशनां वेगवेगळ्या प्रदेशांनी वेगवेगळ्या चौकटींचेर बुनयादीचेर उबीं आसात. गोंयांत कांय ना तरी थोडो तरी सरकारी तेंको प्रकाशनांक मेळटा. कर्नाटकांत म्हाका दिसता हो तेंको आशिल्ल्या प्रमाणे मेळना, कांयच ना, कांय झिरो म्हणूं येता. परगटलीं पुस्तकां कर्नाटका कोंकणी अकॅडमीन सयत परगटलीं पुस्तकां ती रास पडल्यांत. सरकारी तेंको कमी म्हणूं येता. केरळांत कोंकणीचीं पुस्तकां परगट जातात तरी नागरी वाचपी कितले आसात, भोव कमी आसात अशें म्हाका भोगता. ह्या मदें डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आयच्या दिसा उबी जाते आसात, सगळ्यांनी उदी येवन आसात. ह्यो सगळ्यो गजाली उलोवन कोंकणी पुस्तक प्रकाशनांत मुखावेली आव्हानां समजून कशें आमी मुखार वचचें म्हणले विशीं कांय थोडो आज विचार करया. सुरवातीक हांव सगळ्या पॅनलिस्टांक एक आयच्या कोंकणी पुस्तक प्रकाशनाचे प्रस्तुत स्थिती विशीं आपली उक्तावण नदर ओपनिंग रिमार्क्स तुमी करूंक जाय अशें विचारता. म्हजी प्रश्न अशी आसात, तुमकां 2 ते 3 मिनटां दिता हर एकल्याक. तुमच्या प्रदेशांतल्या कोंकणी प्रकाशनाचे सद्याचे भलायकेचे मोल तुमी कशें करतात, मौल्यमापन, आनी फाटल्या दशकांत खंयच्यो प्रवृत्त्यो तुमकां पॉझिटिव्ह दिसल्यात या वरींग दिसल्यात या सकारात्मक या चिंतेच्यो म्हूण भोगल्यात तुमकां सगळ्यांक. दिनेश बाब तुमी सुरू करा. हें गोंयचे नदरेंतल्यान. सगळ्यांक नमस्कार. हांव संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन हांगा बसलां. गोंयांत कोंकणी पुस्तकाचो फुडार खूब परजळीत दिसता. आय एम पॉझिटिव्ह मायंडेड. आमचे कडेन बरोवपी खूब आसात आनी बरें बरयतात. तांकां मार्गदर्शन लागता. खंयच्याय लेखकाक मार्गदर्शन हें जाय. आनी आमचे कडेन प्रकाशनाय खूब जातात, पुस्तकां प्रकाशीतय खूब जातात. एक हुस्को दिसता तो पुस्तक वाचकां मेरेन पावोवपाचो. त्या विशया कडेन हांव मागीर नंतर येता, नंतर वेळ मेळटलो तेन्ना इन डिटेल उलोवपाक की म्हजे तकलेक म्हजे कडेन कितें मांडणी आसा किंवा म्हजे विचार तुमचे मेरेन पावोवपा खातीर. पुस्तकां आज कावंटराचेर कमी खपतात ही वस्तुस्थिती. सरकारी तेंको आशिल्ल्यान आमी म्हजे सारकेलो मनीस तड मारपाक शकता. म्हणजे जो इन्वेस्टमेंट हांव पुस्तकां खातीर करता तो इन्वेस्टमेंट परतून मेळोवपाचो यत्न हांव करता. आनी तातूंत जरी 100% जालें ना जाल्यार निदान 80 ते 90% तरी डेफिनेट जाता. आनी ताका लागून तो इन्वेस्टमेंट हांव मुखावेले पुस्तकां खातीर करपाक शकता.
आणि वर्साक एक सादारण ट्रान्सलेटेड बी धरून एक 18 ते 23 इतली पुस्तकां संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन पब्लीश जातात. बाब तुम्ही उलया ओपनिंग रिमार्क्स आयच्या तुमच्या प्रदेशांतल्या कोंकणी पुस्तक तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या तरेची वेगवेगळ्या जॉनर्साची पुस्तकां एज्युकेशनल ती करता ती सोडया वेगळी दवरया. कोंकणी पुस्तक प्रकाशनाच्या बाबतींत सद्याचे भलायकेचे तुम्ही मोल कशें करतात? आयचे विशयी आतां तांणी विचारलेल्या प्रश्नांक म्हाका पटकन उत्तर दिवपाक जमचें ना. म्हाका तशी संवय ना. म्हाका दिल्लो विशय जो आसा त्या विशयाचेर हांव एक 4-5 मिनटां उलोवंक शकता. आमी येता आमी जाणा. क्वेश्चन्स येता. जाणा म्हणटकीर तें उलोवप हांव मागीर करतां. तातूंत भितर तुमी दिल्लो विशय सगळो येता. तरी पूण आतां तुमी विचारला म्हणटकीर हांव सांगतां. गोंय जरी कोंकणी राज्य जालें तरी तुमी म्हटलां तशें कोंकणी खातीर प्रकाशन वेवसाय आयज फळफळूंक जाय आसलो. तसो तो फळफळना. ताजें कारण लोकसंख्या हें आसा. ह्या लोकसंख्येन कसलेंय पुस्तक प्रकाशीत जालें जाल्यार ताज्यो कितल्यो प्रती खपूं येता हाजो अंदाज आमकां प्रकाशकांक आजून मेळूंक ना. म्हणटा तो मेळपा खातीर कितें करूंक जाय हें आमकां कळना. आमी प्रकाशक वेवसाय करपाक भायर सरल्या खरें पूण आतां फाटीं सरूंक मेळना म्हणून तो वेवसाय करतात. पूण एकंदर ताणें पॉजिटीव सांगलां म्हणटकच हांव नेगेटीव सांगना. पूण एकंदर शेकी पोजिशन. ताका लागून खंयचोच तरूण ह्या वेवसायान भितर सरपाक धाडस करिना. इतलें आतां वय वय तुम्ही सांगलें आमचो संको उणो आसा आनी आमकां कितलीं छापचीं पुस्तकां ती विकून वेतात या ना हें पयलें कळूंक सादेंच ना म्हणटात तुमी. ह्या विशयी उलया आमी मुखार. सेम क्वेश्चन तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें म्हणटा तुमच्या प्रदेशांतल्या केरळांतल्या तुमी मंगळुरांत आसात चड काळ पूण केरळांतल्या कोंकणी प्रकाशनाचे सद्याचे भलायकेचे मौल्यमापन तुमी कशें करतात? म्हाकाय पॉझिटिव्ह दिसता. कित्याक 10 वर्सां या 20 वर्सां 25 वर्सांचे आदी आशिल्ली स्थिती आनी आयची स्थिती इतल्या काळांत प्रगती पळयतना म्हाका खूब आनंद दिसता की नवी पिळगी म्हळ्यार आज काल कांय 40-50 वर्स प्राय आशिल्ली नवी पिळगी म्हणयात. तांचे बाल्यपणान तांणी कितें पळयल्लें आनी आतां कितें पळयतात कितें बघतात कितें तांचे मुखार आव्हानां दिसतात हे सगळे हे अनुभव घेतना म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह वेव्स तरंगा दिसता. आनी पुस्तकांची संख्या अंक वाडला. पुस्तकाचो अंक कित्याक वाडला? वाचपी लोक आसा देखून बरोवपी लोक आसा देखून आनीक पुस्तकाचेर आशिल्ली प्रेम वाडला देखून आनी कोंकणीचेर आशिल्लो अभिमान तो बी वाडला देखून. सो पयलेच्या काळांत अशें ना आशिल्लें. 25 वर्सां आदी छापची पुस्तकां कमी आशिल्लीं आनी तें सोदून वचपाचें आशिल्लें. आनी ती देवनागरीचे विशीं सांगता हांव. मलयाळम पुस्तकां दुसरी. पूण तो काळ बदलला आतां. आतां पुस्तकाचो आंकडो वाडला बरोवपी लोक वाडल्यात प्रकाशकय वाडले. सो हें एक पॉझिटिव्ह वेव म्हाका दिसता. पूण वरींग फॅक्टर कितें आसात? वरींग फॅक्टर पुस्तकाची चर्चा चलिना. पुस्तकाची मापन जायना. विश्लेषण या विमर्शा या एप्रिसिएशन म्हणया तें जावपी कितले रितीन जावपाचें आशिल्लें कितले मेजरमेंटार जावपाक आशिल्लें तें दिसना म्हाका. ओके आमी HM पॅनल असोसिएट कर्नाटकाच्या बाबतींत HM पॅनल कितें सांगूंक सोदता पळया. कर्नाटकांत आमी पळयल्यार पुस्तक म्हणल्यार कॉन्सेप्टच नातले. ओके आतां आमच्यान पुस्तक म्हणल्यार कादंबरी मोठ्यो कथा कविता कवितेची आनी मोठ्यो कथेची पुस्तकां मस्त उणी छापतले. पुस्तकाच्या बदलाक कितें आसलें म्हळ्यार 2 लिडींग मॅगझीन आसले राखणो आनी पैणारी. तातूंत सिरियल येताना कादंबरी ते त्याच टायपार पेजिनेशन करून प्रिंट करताले आनी सगळे सिरियल जाल्या उपरांत ताचे बूक करून उरतले ते जावन पुस्तकाचें जोरतले.
ताच्या उपरांत आनी एक पावंडो आयलो. सळक प्रकाशन या पुनव प्रकाशन तसले प्रकाशन संस्था आयले आनी थंय तांणी बूक प्रगट करूंक सुरू केले. थंयसर कादंबरी आयल्यो, ताच्या उपरांत संकळकणी आयल्यो, तशेंच बूक जातल्यो, कादंबरी आयल्यो. पूण बेस्ट सेलर्स म्हणल्यार कॉन्सेप्ट नासले. बेस्ट सेलर्स म्हणल्यार असले कितें आसले ते पैणारींत या राखणूत कितें सिरियलायज जावन येतले तेच बेस्ट सेलर असले. आतां आमचे वरींग फॅक्टर कितें गे म्हण सांगल्यार दुसरे कडेन खंय जाल्यार पब्लिशर आसता, रायटर आसता, ते एक आसा दुसऱ्या बसांनी. कोंकणींत कर्नाटकांत जावं दी या गोंयांत जावं दी या केरळा, रायटर हिमसेल्फ इज द पब्लिशर. आतां ISBN केलां, ISBN ती तातूंत पब्लिशर वेगळो, ताका एक ISBN मेळटा, ताका एक 10-12 ISBN मेळटात. वेन द ऑथर हिमसेल्फ इज द पब्लिशर, ताचें ISBN दुसरेंच आसता. ISBN मॅन्डेटरी केलें. कोंकणींत सडाव जावन रायटर ऑर ऑथर हिमसेल्फ इज द पब्लिशर. हे आयदर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. आतां संजना कडेन जावं दी, म्हजे कडेन जावं दी, कोण येता तो ऑथर इनिशिएट करता म्हाका हे बूक काडूंक काय म्हणून. तुमचे कडेन येता तो म्हाका हे बूक काडूंक काय म्हणून. सो पब्लिशर इनिशिएट करन बूक जाल्ले बारी उणें आसतले, रेअर आसूंक पुरो. आमच्या कर्नाटकांत तरी तशें ना. पब्लिशरान म्हणचें हो बेस्ट सेलर, हाका हांव पयशे घालतां, इन्वेस्ट करतां, ते सेल करन हांव आनी एक बूक काडटां, असले कल्चर इट इज व्हेरी रेअर, एटलिस्ट इन कर्नाटका. ओके, ओवर टू. ते हे एक रिस्क फॅक्टर म्हणून म्हाका बघता. ते तातूंत कितें रिस्क आसा म्हळ्यार ते मॉनिटरींग जायना आनी ताचे म्हळ्यार म्हाका कितें बगलें तें हांवें पब्लीश केलें. ते एडिटर ना, पब्लिशर ना, क्वालिटी ना. आतां तुमी संजनाचे बूक पळया, हांव पोरस दिनेश बाई कडेन उलयता आसलो, क्वालिटी आसा ते पळयतात आनी पेपर खंयचे यूज करचे ते पुरो करतात. दिस इज द रिस्क फॅक्टर म्हणून म्हाका बघता. नाही जनरल एक प्रभाकर बिडेच्या उतरांनी, दिनेश बाबाच्या उतरांनी एक कळ्ळें की आमकां कितली छापची म्हूण कळना. कित्याक म्हळ्यार क्वॉलिटी पब्लिकेशन्स म्हळ्यार गुणामोल आसची, जी सेल जावंक शकतात ती आमच्या मदें कमी आसात. ती पुस्तकां तें साहित्य आमच्या मदें जनरली म्हणटा हांव एकल्या दोगां जाणां पिन पॉयंट करून सांगिना, पूण जनरली चडीत आमची पुस्तकां एका लेवलाची आसनात. ज्या प्रकाशक जे आशेतात, प्रकाशकांनी खुद्द एका रायटरा कडेन वचून तुजें पुस्तक हांवें पब्लीश करता म्हूण सांगची तसली परिस्थिती कोंकणीक आजून येवना जनरली. रायट. म्हज्या बाबतींत आय एम डिफरंट. यू आर डिफरंट. या हांव जायते वेळा आय एप्रोच द रायटर. म्हाका तुजें पुस्तक जाय, ताजे फाटी लागता हांव. ते मागीर यात म्हळ्यार तुमचो जे तुमची कल्पना तुमचे सेल्साची आनी पुरो मागीर पळया उलया. तूं कितलें सेल करूंक आशेताय, 300 बूक छापताय, 500 बूक छापताय. एकलो बरो पब्लिशर आसा तो हजारांनी पब्लीश करूंक आशेता, प्रिंट करूंक आशेता, थोडो तरी लाभ करूंक आशेता. त्या विशयान मागीर उलया परत. पूण जनरली हांवें म्हणचे हे सगळ्यांचे एक मती फाटल्यान एक चिंतप आसा. एज ए पब्लिशर एक कॉमर्स म्हणून उडयलो मॅम गुरू रमिता गुरू उलयतना आमी एक प्रकाशन पब्लिकेशन जें आसा तें आमी एक धंदो, एक बिझनेस म्हणून पळोवचें जाल्यार तुमचो कोंकणीचो मोग वेगळो, कोंकणीचो मोग एक आसा तो वेगळो आसा. आमी मुखार या. प्रभाकर बाब, प्रकाशकां खातीर, पब्लिशरां खातीर सद्याचें सरकारी अनुदान, प्रकाशकां खातीर सद्याचें सरकारी अनुदान आनी येवजण्यो कितल्यो प्रभावी आसात. आतां तुमी पळया, तुमी प्रिंटींग म्हणटा, एक बूक प्रिंट करचो म्हणटा आसतना फकत तातूंत छापणावळीचो या प्रिंटींग कॉस्ट मात लेखाक धरूंक जायना. ताच्या फाटल्यान तुमकां खबर आसा संपादन आसता, एडिटींग आसता, प्रूफ रिडींग आसता, ताच्या उपरांत कांय थोडे पटी ट्रान्सलेशन्स आसता, डिस्ट्रिब्युशन आसता, सेल्स आसता, ह्यो पुरो सगळे खर्च बसता. हे सगळे मतीन धरून सरकारी अनुदान, सरकारीन सगळें दिजे गी या नाका ती वेगळी गजाल, आनी एक गजाल आसा. पूण सरकारी अनुदान प्रकाशकां खातीर कितलें प्रभावी आसा, एज एक्सपेक्टेड आसा, या तुमी आशेवचें खरें म्हूण तुमकां भोगता सरकारांत? फाटलीं 50 वर्सां आमी हो वेवसाय करता.
सुरवातीची 20-25 वर्सां हम्म, सरकारी अनुदान आमकां मेळचें हम्म, आनी आमी लोकांची पुस्तकां प्रकाशीत करचीं हम्म, ह्या खातीर ते अनुदान दिवपी संस्थां कडेन झगडले, हम्म. तक्कर दिली आनी ताजो निर्णय असो जालो की त्या झगडपांत आमचो नाश जातलो काय कितें अशें दिसूंक लागलें. हम्म, तेन्ना आमी तें झगडपाचें सोडून दिलें हम्म. आनी तेन्नाच्यान आमी अशें ठरयलें सरकारी अनुदान घेतले बगर आमच्यांनी पुस्तक प्रकाशन वेवसाय करूं येता काय कितें आ, आनी आमकां तातूंत भितर पॉझिटीव लायन मेळ्ळी हम्म. आनी आमी तेन्नाच्यान सरकारी अनुदान घेनासतना पुस्तकांचें प्रकाशन करतात. व्हेरी गुड. या ॲज ए पब्लिशर तुम्ही a खऱ्यान एक पब्लिशर म्हणटात आनी कितें चिंतूंक जाय त्या वाटेनच चल्ल्यात तुमी. कोणें कांयच एक्सपेक्ट करिनासतना तुमी कितें म्हणटा दिनेश बाब? तुमी म्हाका दिसता राजहंस वितरण करतात त्या मापान तुमी तितल्या संख्यान तुमी करना जावं पुरो. तांचें नेटवर्क व्हडलें आसा जावं पुरो. तुमचें हांव नाही. कंपॅरिजन करिना. कंपॅरिजना खातीर न्ही, आं, पूण हांव आय विल गो टू द रूट ऑफ दीस. या या. प्रकाशक केन्नाय कॉपीज ज्यो पब्लीश करता, हम्म, लायक मी, कितल्यो कॉपीज खपतल्यो? समजा मेल्विन बाबाचें पुस्तक आसा जाल्यार त्यो 1000 भर वतल्यो हाजी गॅरंटी आसता. समजा नवो रायटर आसलो हाज्यो 300 वतल्यो हें खबर आसता, 500 वतल्यो हें खबर आसता. हो जजमेंट म्हज्या मतान खंयच्याय बिझनेसमॅनाक किंवा प्रकाशकाक खूब म्हत्वाचो. हम्म, जर जें पुस्तक वच्चें ना म्हणून म्हाका दिसता आनी ताज्यो जर हांवें 1000 कॉपी काडून जर दवरल्यो जाल्यार म्हाका गुदांव कमी पडटलें. हम्म. दुसरी गजाल कितें जाता, आज प्रिंट ऑन डिमांड नांवाची पद्दत आयिल्ल्यान त्या विशयान उलया आमी मागीर ना उलया. ना ना या. न्ही, पयलीं आमी जे 500,000 करून दवरताले आनी पुस्तकां खपना म्हणटाले, हम्म, तातूंत आमकां सोल्युशन आयलां. जर गरज पडटा जाल्यार फाटल्या वर्सा आय टेल यू, हांवें म्हगेल्या पुस्तकांच्यो 100-200 100-200 इतल्योच प्रती छापल्यो, प्रोग्राम्स जाले, तातूंत ती पुस्तकां सोंपलीं आनी जेन्ना सरकारी ऑर्डर येवपाची वेळ जालो तेन्ना हांवें परतून ती पुस्तकां प्रिंट केलीं. हातूंत फाटली इकॉनॉमिक्स म्हणजे एक 17 पुस्तकां खातीर जर म्हाका 17 गुणिले 40 किंवा 50 केले, एक 8.5 लाख जर हांव ते जानेवारी म्हयन्याकच जर सगळें इन्वेस्ट करून बशिल्लो जाल्यार मुखावेल्या वर्साक म्हाका पयशे पावना. हांव खूब पयशेकार बिझनेसमॅन न्ही, हांव कॉमन मॅनांतल्यान आयिल्लो बिझनेसमॅन, असो पब्लिशर. सो ताका लागून कितें जालें, आय कूड स्प्रेड माय मनी ओवर द इयर. सो ही टॅक्नीक जी आसा जी आज एवेलेबल जाल्या ती ह्या प्रकाशकांनी, जे इंडिविज्युअल प्रकाशक आसा तांणी आपणावची अशें हांव म्हणटा आनी जायते फावट तांकां एडवायज करता. सो वॉट आय वूड से इज नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटींग, नंबर ऑफ बुक्स डिपेंड्स अपॉन हाऊ मच इट वील बी सोल्ड. हांवें म्हजें क्वेश्चन इल्लें मातशें उडयता हांव. सरकारी अनुदान आसल्यार वा नासल्यार तुमच्या प्रकाशनाच्या निर्णयाचेर कसो प्रभाव पडटा? जेन्ना सरकारी अनुदान म्हाका मेळपाचें नासता, फॉर एग्जाम्पल जी ट्रान्सलेशनां करपा खातीर करून घेवपा खातीर संजना पब्लिकेशन्सान फुडाकार घेतला, दुसऱ्या भाशांतली ट्रान्सलेशन्स आमी कोंकणीक करतात. म्हाका दिसता हांवें आतां मेरेन 10-12 तरी ट्रान्सलेशन छापले आसतली, आय डिडंट कावंट. शैलेन मेहता सारकेलो मनीस म्हाका वर्साक 2 ट्रान्सलेशनां दिता. हें पुस्तक खंयच्याच स्किमीक बसना एक्सेप्ट कोंकणी अकादमी 100 कॉपी घेता. आतां ताजें इकॉनॉमिक्स बसोवपा खातीर हांव ताज्यो चड कॉपी छापना. आय मेक इट अवेलेबल ऑन एमेझॉन. सो कोणाकय जाय ताका पुस्तक जाय तेन्ना मेळटलें. आनी एमेझॉना वयली जर म्हाका म्हगेली पुस्तकां सोंपपा आयलीं, आय गो फॉर अ रिप्रिंट ऑफ 50 बुक्स और 100 बुक्स. पूण जेन्ना एखाद्या गोंयकार मनशाचें पुस्तक काडपाचें जर जालें, ऑफकोर्स दीज आर माय सिक्रेट्स, पूण सांगता तुमकां हांव, गोंयकार मनशाचें जर पुस्तक काडपाचें जालें, मी बिईंग अ गोवन पब्लिशर अँड माय रायटर ऑल्सो इज अ गोवन, थंय म्हाका कोंकणी अकादमी, आर्ट अँड कल्चर ह्या दोगांयच्योय स्किमी आय कॅन युटिलायज. आनी ह्या दोनी स्किमी भितर मेळून एक सादारण 300 ते 350 पुस्तकां वतात. आनी प्लस अनदर एक 150 म्हगेले सेला खातीर, एमेझॉना खातीर अशें 500. सो ताजें एडिशन 500चें आसता. सो गव्हर्मेंट स्किमीचो कितपत वापर जाता तो दॅट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉट टायप ऑफ बूक इट इज. इफ द बूक इज ऑफ ए नॉन गोवन पर्सन थंय इकॉनॉमिक्स बसना, बसना. आय एम एट अ लॉस. सो हांव ती रिस्क घेवपाक फाटीं सरता. पूण
देर इज अनदर स्कीम जी HM पेर्नाल बाबा कडेन आसा हांव ताचे कडेन उलयतां. न्ही त्या स्किमी अंडर जी नॉन गोवन्साची पुस्तकां असतात ती आय ट्राय टू पुश देम देर Yeah, सो दॅट yeah. तांच्यो कॉपीज येतात आणि तांकां जस्टीस मेळटा. या HM कर्नाटकाची कोंकणी प्रकाशनां जी आसात ती आयच्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता कन्नड तशें देवनागरींत छापून येतात. कांय थोडी कवितेची पुस्तकां येतात मल्टी दोनी लिपींनी छापून येतात. कांय थोडे फावटी नॉवेल्सांनी आसल्यार कन्नड लिपींत वेगळी परतून देवनागरींत वेगळी छापून येतात. हांगा पळय 2 लिपीचो बाबा असो परिणाम जावन कितें जाता खर्च वाडटा आनी वाचप्यातावणू आमी चडी दुडू घेजय पडटा वय न्ही. आमी त्याच्या विशयान त्या समस्ये विशयान उलया पूण म्हाका दिसता तुका खंय पुडी प्रकाशना बाबतींत क्रॉस स्टेट पॉलिसी आसल्यार बरी म्हूण बगता. ती एक आसूंक जाय क्रॉस स्टेट आमी ह्या विशयांत म्हाका दिसता केन्नाय आमी चिंतलें ना. आमी अशें पब्लीश करता त्या डिटेल आमी या तुका बगता कितें बगता. होय ते न्हीद जावन तसली एक पॉलिसी आसा जे म्हणून बघता. आता आमी ऑल इंडिया कोंकणी परिशदेन आमी एक इनिशिएटीव काणी गेला. एक आता ग्लॅनिश मार्टिसाचो बूक हांगा रिलीज जालो आदल्या वर्सा आदल्या वर्सा विल्सन काडिल्लो चितुर्लेचे अच्छे दिन म्हणून बूक रिलीज जालो. कन्नड स्क्रिप्टान हांगा प्रिंट जाल्ले बेस्ट सेलर बुक्स आणि हेरिडेटरी किटाळ प्रकाशनान सुरू प्रिंट केला. चितुर्लेचे अच्छे दिन कविता प्रकाशनान प्रिंट केला. तो आमी टेकअप करता ऑल इंडिया कोंकणी परिशद ते एक आमी इनिशिएटीव हांगा करता. तसलें एक कितें तरी आमकां करयात. आनी तुमी आतां सांगलें प्रिंट ऑन डिमांड म्हणून कितें आसा तें आकाय आमी युटिलायज करयात म्हणून दिसता एडॉप्ट करयात म्हणून दिसता. पूण ऑल इंडिया कोंकणी परिशद आमी बूक प्रिंट करतना एक लॉटान प्रिंट करता आनी आदले बुकी आमचे कडेन आसात चितुर्लेचे आजचे दिन. तेय नवनी एक 2 बूक मिशीन देवनागरी 2 कन्नड स्क्रिप्टाकी हाडल्यात. बहुशा कविता पब्लिकेशनान केल्यात. वय ते एक एक्सचेंज हे आसता आनी एका वर्साक इतलेच बूक ट्रान्सलिटरेट करन तशी नवनीशी. कवितेंत आमी दोनी स्क्रिप्टींनी छापले तर व्हडलो कांय डिफरन्स येना. प्लेट तितलेच आनी विदीन 30-35,000चे बजेटार जाता. पूण नॉवेल आमी केन्ना प्रिंट करूंक धरता तें कश्ट जाता आनी रिडर्साक कितें आडकळटा. पयलें एक सिस्टम आसली जेसा स्वामी सुप्रिया आनी JB मोरायस JB सिक्वेरा ते पुरा छापतना एका सायडी जावन देवनागरींत छापतले आनी एका सायडी जावन कन्नड स्क्रिप्टान छापतले. आनी जेसा स्वामी सुप्रियान तिनी स्क्रिप्टी छापिल्ले आसात ताचे रोमन हय तशें तिनी छापिल्ले आसात. ते कॉस्ट डेफिनेटली शॉर्ट अप जाता आनी रिडराक ते खंय आडकळटाले. वय ड्युएल स्क्रिप्ट जी आसा हय ही कोंकणी प्रकाशनाक खंयची आव्हानां उबी करतात म्हणून. एक सांगलें तुमी कॉस्ट. सेकंड रिडराची स्पीड उणी जाता ताका फ्लो कट जाता. तो आतां इशीन जावन मिक्स करून वाचून गेलो जाल्यार एखाद्या वेळा ड्युएल स्क्रिप्ट ह्या सायडीन एक आमी घालें देवनागरी ह्या सायडीन आमी कन्नड जावन घालें जाल्यार इट इज ओके. अदरवायज इट इज बेटर टू प्रिंट इन सेपरेट स्क्रिप्ट. एक देवनागरीचे ताच्यान कडचें बरें कन्नड स्क्रिप्ट ताच्यान कडचें बरें. पूण तें कॉस्ट इनक्रीज जाता. ओके ते एक दोनी लिपींनी परगट करून कर्नाटकाच्या पब्लिशरांक कांय फायदो जाला. कर्नाटकान कन्नडाचे मात्र जातात कांय फायदो कांय जावना. कश्टाची गजाल ती कश्टांची गजाल आसा. हय, हय, पळय अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो शेवट आसा सगळ्यांनी देवनागरी लिपी तेवशीं पावलां काडची म्हणून आसा. आनी तसलीं पावलां काडून जो नश्ट कर्नाटकाच्या प्रकाशकांक जाता तो भरती करचो कोणें. आनी मागीर कर्नाटकाची बोली गोंयच्या वाचप्याक समजना म्हणली आनी एक गजाल आसा. त्या देखून शैली बदलूंची कामां चलतात. तें कितलें सारकें म्हणून दिनेश बाबान सांगात जाय म्हाका. पळय when I produce it should be sold. सांगलें एक प्रकाशनाच्या If दिश्टीन it is not getting sold I have to close down. येस. सो जेन्ना म्हाका एक मंगळूर शैलींतलें पुस्तक येता किंवा केरळ शैलींतलें पुस्तक येता पळय आमचे मुखार आव्हान अशें की आमकां हो सगळो कोंकणी वाठार गुंतून दवरपा जाय. वी शूड बी युनायटेड इरिस्पेक्टीव ऑफ द स्क्रिप्ट्स. लिपी खंयच्योय आसूं आमी कोंकणी मनीस आमचें रगत कोंकणी आनी सगळे कोंकणी लोक युनायटेड उरपा जाय. म्हणटकीर हांवें हातूंतल्यान सुवर्ण मध्य काडलो तो असो
जेन्ना म्हाका केरळ शैलींतलें पुस्तक येता तेन्ना हांव रमेश बाब लाड हांचे सारकेल्या कडल्यान तें गोंयच्या शैलीक रुपांतर करून घेता आनी तें गोंयच्या मार्केटाक तें विकता. सो गोवन रिडर जो आसा, गोंयकार जो वाचपी आसा, ताका केरळचें पुस्तक वाचपाक मेळ्ळें, समजलें, एन्जॉय करपाक मेळ्ळें. पूण तें पुस्तक जर केरळाक जर विकपाचें जालें जाल्यार त्या केरळच्या कोंकणी शैलीक हांवें छापलां. कालच एक पुस्तक जें कलावती पब्लीश जालां तें केरळ शैलींतलें पुस्तक केरळ कोंकणीक छापलां आनी तेंच पुस्तक गोंयच्या शैलींतलें अजून प्रोड्यूस जावचें आसा, जें 1-2 म्हयन्या भितर वाचकां कडेन येतलें. सो आमी जर एकामेकाक युनायटेड दवरतले, सगळ्यांक जर एकठांय दवरतले जाल्यार आमच्यो ज्यो भावना आसा आनी आमचें जें लेखन आसा तें सांबाळपाक जाय. त्याच बरोबर केरळच्या राज्यांक किंवा कर्नाटकाक, मंगळूर सारकेल्या राज्यांक, मंगळूर सारकेल्या वाठारांक जें लेखन जाता तें गोंयकार वाचकाक नवें. बरोवपाची शैली वेगळी, विशय वेगळे आनी नवे विशय मेळटात ते गोंयच्या वाचप्यां मेरेन पावोवप साहित्याच्या नदरेंतल्यान हें म्हाका खूब गरजेचें दिसता. तुम्ही ॲज ए पब्लिशर, प्रकाशक, तुम्ही लाभ करूंक जाय, कांय तरी बूक सेल करूंक जाय, हे नदरेन तुमचें चिंतप सारकें दिसता. पूण भाशेचे वाडावळीचे नदरेन ही शैली बदलूंची, उतरावळ बदलूंची, आमी हांगा कांय नश्ट करिना काय? रमेश बाब कितें म्हणटा? आमी कितें होगडावय ना आमची उतरावळ, ताका शब्द? नाही, ताका बदलपाचे बदलाक दुसरो एक वाट आमी सोल्युशन काडूं येता. त्या पुस्तकाचे गोंयच्या वाचक म्हणया तांकां खंयचे शब्द समजना आनी ते डिफिकल्ट कश्ट दिसता, तें एक एडिटर कोण तर आसा ताणें तें आयडेंटिफाय करचें आनी त्याच पृश्ठाचेर, त्याच पेजाचेर सकल दिवं येता, फुटनोट घालून अमक्याचे अर्थ समानार्थक शब्द गोंयचो तो घालूं येता. या तें अध्यायाचे आखेर घालूं येता ना पुस्तकाच्या आखेर घालूं येता, लायक वोकॅब्युलरी समानार्थक दोनूय दिवं येता. सो कोणाक तर तें समजता. रमेश बाब आतां केरळाचें एक पान वाचता आसतना, एक पेज वाचता आसतना 60% तुका समजना जाल्यार तें कितलें तूं अर्थ दिवंक शकता तूं? नो, तेन्ना दुसरें एडिशन काडूं येता विथ अ वेरायटी ऑफ हांवें दोनी नदरेन चिंतचें, तुजे नदरेन चिंतचें, ताचे नदरेन चिंतचें. एक उदाहरण सांगता. आमच्या विश्व कोंकणी केंद्रान बाल साहित्यांत थोडी पुस्तकां काडल्या. तेन्ना अशेंच एक विचार आयिल्लो की भुरग्यांक समजूपा जाय. बाल साहित्य म्हणटाना टार्गेट ऑडियन्स इज चिल्ड्रन. सो गुरुबंजेची काणी सगळ्या प्रदेशांत आसा ती. सो गुब्बे कालकाणी म्हणटात, कोलोक केली. त्यामुळे ती कथा केरळची शैलींत काडली, कर्नाटकाची शैलींत काडली, मागीर गोंयची शैलींत बी काडली आनी तें रिजनल. पूण कम्युनिटी वायज बी डायलेक्ट्स आसात, तें कोणाक तरी समजूपा जाय न्ही. सो एनदर वेरायटी ऑफ कम्युनिटी डायलेक्ट वॉज टेकन. म्हाका दिसता ती एकूच कथा 4 वेरायटीज आयल्या, 4 पुस्तकां जावन आयल्यात. बट एवरी सगळ्यांक तें करूं जायना. सो दोज हू हॅव फायनान्शियल बॅकअप रायटर्स दे कॅन अफोर्ड. बाकी सगळ्यांक आमकां ते आदर्श म्हणून फक्त दाखोवं येता. एचएम कितें म्हणटा, तुजे व्ह्यूज कितें? आय एग्री विथ युअर व्ह्यूज. कितें म्हळ्यार ल्हानशे 2-3 शब्द जाल्यार आमी ताका फूट नोट घालून करयात. म्हाका उडास आसा चाफरा देखोचो संशयाचे कान रवींद्र बाबान काडिल्लो. संशयाचे कान काडटना तातूंत एक पोएट्री आसली, तातूंत कोबू म्हणलें उतर ताणें यूज केल्लें. कोबू म्हळ्यार गोंयच्यांक समजना. ताणें ताका फूट नोट घालून त्यात पोयम केलो उसा कांदो कितें तरी ऊस कांदो म्हणून. ऊस अगेन इट इज अ मराठी वर्ड आय थिंक. नो कोंकणी वर्ड आमच्या मदें उशे गॉड आसा मंगळुरान. तशें हांवें तें ऑब्जर्व केल्लें. उस्कांडो कितें तरी आसलें तेंय पब्लीश केल्लें, तें ताणें करता. तशें 1-2-3 उतरां पोएट्री सारकें हातूंत करयात. पूण प्रोज या फिक्शन तातूंत करूंक तें कश्टाची गजाल. पूण आनी शैलीचें अंतरण करतना आमी एका कडेन रिजनल आतां काल जावन आमी तें डिस्कशन करता आसा आमच्या संमेलनांत. रिजनल ते फ्लेवर उरचे ते रिटेन करीचे म्हणून
शैलेंतर करतना तातूंत एक आमी एक एडिटर आनी एक गायडलायन्स दवरून तें केल्यार बरें म्हणून दिसता अदरवायज ती भास वयतली. भिडे सर, तुमी अनुभवांत मोठे मनीस, तुमचो अनुभव अपार आसा. तुमी कितें म्हणटात ह्या एका क्वेश्चनाक जाप जावन कितें म्हणूं येता, कितें करूं येता आमी? तुमचो अनुभव कितें सांगता? आमच्या तिनूय राज्यांनी वेगळ्यो लिपयो आसा. फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटकांतलें कन्नड कोंकणींतलें पुस्तक गोंयांत खपना. केरळांतलें मल्याळम लिपींतलें गोंयांत खपना. म्हणजे खपना त्या विशयी वेवसायीक कितें करतलो? वेवसायीक तें काम करचो ना. तरी पूण खपना तें अभ्यासकाच्या दृश्टीन गरजेचें जाल्यार संस्थांनी तें निर्माण करून रिसर्च बूक म्हणून प्रिजर्व करूंक जाय. आयज ना फाल्यां तें तशें घडचें जाल्यार तांकां हो सगळ्यांचो आदार मेळटलो. पूण आयज वेवसायाच्या नदरेन जर पळयलें जाल्यार गोकुळदास प्रभूच्या शैलींतलें कोंकणी पुस्तक गोंयांत वाचपी कमी. कित्याक? ताची शैली आमकां समजता तशी ना. मुळात कोंकणी वाचक कमी, तातूंत ताची शैली कित्याक वाचप? महाराष्ट्रांतलीं पुस्तकां कोंकणींत आमचे कडेन थोडीं येतात, ती सगळीं उतरां मराठी आसतात भितर. आमी कित्याक तें वाचप? वेवसायाक हें कशेंच परवडपाचें ना. सारकें. वेवसाय जर करतलो जाल्यार तें खपता तेंच निर्माण करूंक जाय. एक. नंबर 2, जें जनतेक जाय, जें गरजेचें अशें आमकां दिसता, शैक्षणीक लेवलाचेर सांगता, जें जनतेक जाय, अभ्यासाचे दृश्टीन जाय, तें निर्माण करपाचें काम आमचें. आनी आमचो अनुभव सांगता तें भरमसाट खपता. म्हणटकच जें जाय तें जर आमी निर्माण केलें जाल्यार तें खपता. आनी जें लेखक बरयता तें जर आमी निर्माण केलें तें खपना. वेवसायीक कितें करतलो? सारकें. तुमचें चिंतप सारकें आसा, बरें आसा. पूण एगेन तीच क्वेश्चन येतात. प्रकाशक जो आसा तो ताची नदर वेवसायाची नदर, कॉमर्साची नदर आसतात आनी त्या नदरेन पळोवंक जाय. पूण भाशेचे नदरेन आमी एक भास, एक शैली, उतरावळ राखून धरची जाल्यार ताका कांय सपोर्ट जायचे पडटा. गव्हर्मेंट असो या कांय संस्थांचो सपोर्ट जायचे पडटा. त्या दाळा तें रक्षण करूंक जाता. ही एक चिंतप, दोन चिंतपां आयल्यान आसा. प्रकाशकांनी उरोवंक जाय, आमची भास ही वाडोवंक जाय. दोन विचार हांगासर आयिल्ले, त्या विशयान आमी चडीत मुखार उलोवंक जाता. रमेश बाब, केरळांत वाचपी तुमकां ॲड करूंक आशिल्लें? रमेश बाब, केरळांत वाचपी उणे आसात. कंपेर केल्यार गोंयांक कोंकणीचें म्हणटा हांव, मल्याळम अशें म्हणना, कोंकणीचे वाचपी उणे आसात. आनी कंपेर्ड टू गोवा आनी कर्नाटका. हाचो परिणाम प्रकाशनाचेर कसो पडला? तुमच्या वाचप्यां खातीर खंयचे प्रकार चड आवडटात केरळाच्या? आनी तरणाट्यो पिळग्यो कितल्या मापान वाचपा थंय ओडून येतात? जनरल आतांची परिस्थिती कशी आसता? रिडींग कशें आसा? आनी खंयचे प्रकार चडीत आवडटात केरळान? ताका ताची पार्श्वभूंय आमी समजून घेवपा जाय. गोंयांत KG to PG कोंकणी शिकयतात. हय. कर्नाटकांत कितें जाता? 10 मेरेन शिकयतात, मागीर 11-12 ना. मागीर ग्रॅज्युएशनाक आयले थंय आसा स्पेशलायझेशन, कोंकणींत काडूं येता. मे बी MA ऑल्सो. MA आतां बंद जाला. आतां बंद जाला. दोन वर्सांनी विद्यार्थी कमी आसात. केरळांत तें कांय ना. आमकां फक्त 4 क्लास मेरेन, 1, 2, 3, 4. आनी काल कोण तर सांगताले की केरळा गव्हर्मेंटान, आमचो उद्घाटक प्रभा वर्मा सांगतालो की आमचे सिलेबस केरळा गझेटांत आयला, म्हजे कडेन आसा ती कॉपी, पूण तें बदल्ला. इट हॅज बीन रिवायज्ड. ही मे नॉट बी अवेर.
ओके आमचे लोकूच अवेर ना मागीर ताका कशें कळटलें हं. तो पयलें तें तूं गझेटान जें आयिल्लें लोक भास माला पार्ट 1 आनी पार्ट 2 अशी 2 पुस्तकां आशिल्लीं ती छापिल्ली ओरियंट लॉंगमॅन विच इज ऑल्सो क्लोज डावन आतां मागीर तें स्वॅन कितें जालें आनी तें कोणें प्रिस्क्रायब केल्लें कोणें तें सिलेबस फॉर्म केल्लें ऑल्दो ताका गव्हर्मेंटाची मुद्रा आसा अंगिकार आसा केल्लें आमचे कोंकणी भाशा प्रचार सभेन दे आर द फावंडर फादर्स ऑफ कोंकणी डेव्हलपमेंट इन केरळा तेन्ना माल्यमामान एक दूरदृश्टीन तें केलें कित्याक हांगाचें कांय झगडे नाका आमकां ते वेरायटीज ऑफ डायलेक्ट्स रिजनलिजम हें कांय हातूंत पॉलिटिक्स हाडचें नाका वन विच इज प्रिस्क्रायब्ड इन गोवा इफ इट इज गुड फॉर देम अँड इट इज प्रिस्क्रायब्ड बाय हूम कोंकणी भाशा प्रचार सभा इन कोंकणी भाशा मंडल इन मडगांव तांणी प्रिस्क्रायब केल्लें तेन्ना एकूच सिलेबस जालें न्ही हांगाय थंय एकूच तर टेक्स्ट बूक शिकयतात वेकेशनाचेर आमी वतात कुलदेवळा कडेन वतात खंय तर कोणाच्या हातांत पुस्तक मेळ्ळें मेगलें पुस्तक तोय शिकता आमची भास एक आमचें मूळ पीठ आमकां प्रचोदन दिता अशी एक दूरदृश्टी आशिल्ली मागीर थंय जेन्ना तें सिलेबस रिवायज जालें हांगा तो प्रतिसाद आयलो ना हांगा तें इमिडिएटली रेस्पॉन्ड केलें ना आमकां जें शिकयता तें तितलेंच पुरो आनी एक ताजें डिमेरिट आशिल्लें की 5वे क्लास ते मागीर फुडें ते गेले ना ताका टेक्निकल रिजन्स आसता गव्हर्मेंटाचे स्टिप्युलेशन्स आसता डिस्पायट आमी सांगचें की आमी मायनॉरिटी लँग्वेज मायनॉरिटी कम्युनिटी ऑल दीस इज देर पण ताजे क्रायटेरिया पळयल्यार आमचे पॉप्युलेशनाचे फिगर्सांत आमी खंय लागीं पावनात सो मिनिमम 10 भुरगीं जाय आनी आमचे मनीस सगळे फॅमिली प्लॅनिंग केल्ले मनीस एकूच क्लासान 10 मनीस खंय मेळटा 10 विद्यार्थी खंय मेळटा सो 1 ते 10 मेरेन पास जावन प्रमोट जावन वचपाचें तो बॅकलॉग येता सो इट इज ए फेलियर नंबर वायज पळयल्यार सो फॉर दॅट रिजन आमकां तें एकाडेमीक बॅकग्रावंड ना तेच हांव म्हणटा तुमचे कडेन SSLC पास जाल्ले आसतले ना भाशेचे नदरेन हांव सांगता सो व्याकरण कोणाक कळटा म्हाका दिशिल्लें हांव सांगता म्हाका दिशिल्लें हांव बरयतां सी आमी वदोळच्यान चर्चा करतात ती म्हाका सुपरफिशियलशी दिसता मुळाक जर वतलो ह्या प्रश्नाच्या जाल्यार आमी कोंकणी पुस्तकांचें रिडींग जें आसा वाचप कोंकणी पुस्तक हें पॉप्युलरायज करपाची गरज आसा थंयच येता हांव थंयच वेता हय थंयच वेता आतां नेक्स्ट तांचो क्वेश्चन आसा ओके शाल आय कंटिन्यू ना हांव तुका विचारता न्ही विचारून न्ही लेट मी वॉट आय हॅज कम इन माय मायंड आय विल आन्सर आय विल टॉक एंड देन आय कॅन आन्सर ओके सी कितें घडटा आज जे यंगर जनरेशन आसा ते सगळे इंग्लिशे कडेन वता आमकां एंड्रॉयडाचेर इंग्लीश लँग्वेज बरी सोंपी जाता आनी हाका लागून आमची जी रिजनल लँग्वेज आसा ती सगळे स्टेटींनी फाटीं पडटा हें फक्त कोंकणीचे बाबतींत घडना हें सगळे लँग्वेजीच्या बाबतींत घडपाक लागला सो पॉप्युलरायज जर आमी आमची कोंकणी जर केली खंयच्याय स्क्रिप्टांतली आसूं ती जेन्ना लोकां कडल्यान डिमांड येतलो म्हाका ह्या भाशेंतलीं पुस्तकां जाय तेन्ना ऑटोमॅटीक पब्लिशरांचेर लोड येता की ही पुस्तकां तयार करपाक जाय सी कोंकणी लिटरेचरांत फाटल्या 60 वर्सांत आमी फक्त कथा कादंबऱ्यो आनी कविताच करीत रावले आमी लोकांक जें पुस्तक जाय लोकांक तांगेले हेल्थाचेर पुस्तक जाय डायबिटीसाचेर उपाय कितें आसा हाव टू एवॉयड डायबिटीस हें जर तुका कोंकणीक जाय आज अवेलेबल ना अँड नन ऑफ द पब्लिशर्स tried to go to the grassroots level. कितें आसता लिटरेचर वाचपी जो लोक आसता तो पॉप्युलेशनांतलो हार्डली 4 or 5%. पूण जेन्ना एक हेल्थाचेर पुस्तक कोणी काडटा आरोग्याच्या दृश्टींतल्यान तें पुस्तक सामान्या खातीर आसता आनी तें पुस्तक भरमसाट वता फॉर एग्जाम्पल हांवें 1-2 दोतोरांक रिक्वेस्ट केलो म्हाका मागीर डायबिटीसाचेर पुस्तक दी हेल्थाचेर पुस्तक दी ना सद्या टायम ना आपूण ह्या विशयाचेर बरयता त्या विशयाचेर बरयता निमाणें म्हाका दोतोर अनंत हेदे हाणें फॅमिली डॉक्टर म्हणटा तें पुस्तक दिलां 2 वॉल्युमांनी येता बाय ऑन December 14th इट इज गेटिंग पब्लिश्ड ह्या फॅमिली डॉक्टर पुस्तकांक सगळे ताणें मनशाचे विकार दिल्यात कातीचे विकार दिल्यात आनी त्या खातीर खंयचे बाबा दोतोराक कॉन्टेक्ट करचो कितें ताजेर वखद दिवं ना
पूण ताजे परिणाम कितें, खंयचे परिणामांनी ही बाबा हे दुयेंसां जातात. सी हें पुस्तक आय एम 100% शुअर 1000 जर हांवें कॉपीज मारल्यो जाल्यार त्यो कॉपीज खपतल्यो. लोकांक जे लागींचे विशय आसात ते विशय प्रकाशकांनी, कोंकणीच्या प्रकाशकांनी लँग्वेज पॉप्युलरायज करपा खातीर काडपाची खूब गरज आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी हातूंतल्यान आमी लोकां मेरेन जशें काय पावले, लोकां कडल्यान जो डिमांड येतलो ताजेर पुस्तकांचो खप वाडटलो. दुसरें वाचक चळवळ ही खूब आमी सिरियसली घेवपाची गरज आसा. एक 2 मिनटां घेता जस्ट वाचक चळवळीचेर जाता. हांवें तेच पॉयंट घेतिल्ले थंयच या. पयलीं हांव आतांचें नवें ट्रेंड जें आसा डिजिटल प्रकाशनाचें तुमीच उलया. ई बुक्स आसात, ऑडियो बुक्स आसात, डिजिटल सबस्क्रिप्शन्स म्हणून आयलां. हांचे थंय आमी नवें ट्रेंड आसा, हांचे थंय आमचे युवजन कितले आकर्शीत जातात म्हूण तुमकां दिसता? आमी खंय आसा कोंकणी प्रकाशक, आनी तातूंत असल्या संगती थंय कितले आकर्शीत जातात? म्हजें पर्सनल जर मत विचारशात, ई बुक्सांक आमी अजून जितली इंग्लीश भाशेंतलीं पुस्तकां मुखार पावल्यात तितले मुखार आमी अजून पावले नात. पूण एक जो समज आसा की ई बूक आसले जाल्यार खूब वाचतात, हो समज चुकीचो. किंडल हो जो प्रकार सुरू जाल्लो, आज वेस्टर्न वर्ल्डाक किंडल देंवपा लागलें. पीपल आर गोईंग फॉर प्रिंटेड बुक्स. आय डोंट नो कितें ताजे फाटली हें, पूण एक सायंटिफीक एक विचार सांगतात केन्नाय वाचतना मेळटा. जे आमी विज्युअल म्हणून जे पळयतात, मोबायलाचेर पळयतात किंवा लॅपटॉपाचेर पळयतात, तें आमच्या ब्रेना भितर कमी उरता, तातूंतल्यान प्रक्रिया कमी जाता. वेरेज प्रिंटेड जें बूक आसा तें वाचतकीर त्या वाचनांतल्यान आमच्या मनाक रिक्रिएशन सुरू जाता आनी आमकां नवे विचार मेळटा. हो सायंटिफीक तातूंतलो विचार. आतां आमकां जो पळय लिपीचो प्रस्न आसा, तो लिपीचो प्रस्न ह्या माध्यमांतल्यान सुटूं येता. जर आमी फाल्यां एक पुस्तकाचें जर ऑडियो बूक जर केलें आनी तें ऑडियो बूक जर जालें, ताका लिपीचो प्रस्न ना. केरळांतल्या खंयच्याय मनशाचें मातशें सुटसुटीत करून, कठीण वर्ड आसात ते कमी करून जर आमी हें ऑडियो बूक सगळे स्टेटींनी भोंवडायलें जाल्यार तें बरें खपतलें. बिडे बाब, तुमी कितें म्हणटात? तुमी आयच्या जनरेशनाक कशें पळयतात? तांची ओड कशी आसा म्हूण भोगता तुमकां? पुस्तकां प्रिंटेड वर्शन चड लागीं करतात या ई बुक्स या हेर? आमी मुळाक कोंकणी प्रकाशक. वय. अमेरिका, युरोपाक ह्या प्रकाशन वेवसायान जो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, तो डेव्हलपमेंट जर आमी आपणायलो जाल्यार आमी आतां हातान आसा तें वगडायतले. म्हणटकीर आमी कितें करप? आमी पयलीं स्थिर जावपा खातीर प्रयत्न करप. आमी अजून स्थिर ना. सामकें सांगता, आमी स्थिर ना, आमी अस्थिर आसा. आमी पळय आतां गोंयानच सांगता, गोंयान वाचक वर्ग म्हणटा पळय, तो आमच्या क्रिस्तांव समाजा मदीं आसा. आनी आमी जें निर्माण करता कोंकणी साहित्य तें सगळें देवनागरी आसा. म्हणजे आमी ह्या समाजाक मुक्ता, तांचे पर्यंत पावना आमी, आमचो सेल कमी जाता. म्हणटकीर ह्या समाजाक कन्वर्ट करपा खातीर आमचें साहित्य आसचें पडलें ना. हय. म्हणजे समाजाक कन्वर्ट करप म्हणजे बापनिजम दिवप न्ही, ताका वर्सां लागतात कन्वर्जनाक. वय. आतां सरकारान ह्या विशयाचेर थोडी मदत केल्या. सरकारी नोकरी खातीर कोंकणीची परिक्षा डेव्हलप केल्या, आनी ती जर पास जाली ना जाल्यार ताका नोकरी मेळना. म्हणजे कालांतरान लोक कोंकणी कडेन वळटले, शिकूंक लागतले, आनी त्या लोकांक साहित्य जाय. आनी त्या लोकांक साहित्य जाय तेन्ना आमी आसचे ना. सारकें. तें काम आतां करूंक जाय. तें आमी काम आतां करूंक जाय. ही बेज घालूंक जाय. म्हणटकीर ती ई बुक्स आनी कितें डिजिटल माध्यम सगळें खूब पयसो वयल्ली गजाल.
आमी सद्या पोट भरपा खातीर जें करूं येता तितलेंच करपाचें. हय. कर्नाटकाच्या बाबतींत केरळाच्या बाबतींत तुमी कितें सांगतात? डिजिटल माध्यम या ई बुक्स कितें आसा ताका व्हडलें कांय हायप कितलें क्रिएट केल्लें त्या मट्टार ताका कांय हे रेस्पॉन्स मेळोना म्हूण म्हाका भोगता. ते आमी PDF करता आनी ते डिजिटल ई बूक म्हूण सांगता. ते कोणी वाचूंक वचना. ते दोळ्यांक स्ट्रेन आनी दिनेश बाईन सांगिल्ले बरी ते कांय रिक्रिएशनल एक्टिविटीजांनी जायना. बुक्स सांगपाक आसा? आं ओके. सो ते आनी किंडलाचे कितें गत जाली ती. आतां आमी वेबसायट चलयता हांव 2011 आमकां रियल टायम एक्टिविटी मेळटा. डॅशबोर्ड आसा फाटल्यान रियल टायम एक्टिविटी मेळटा. कितले विजिटर्स येतात ते, कितले रिटर्निंग विजिटर्स येतात आनी कितले हिट्स जातात, कितले क्लिक्स जातात ते सगळें मेळटा. एटलिस्ट डॅस्कटॉपार तरी लोक वाचता. आतां सगळे रिल्साक केल्यात. 1 मिनीट, 1 मिनिटाचे रील, ताचे भायर कोणी हे करूंक वचना. आनी आमी ऑडियो बुक्स म्हणटा, मागीर हे म्हणटा ते पूण फायनली बूक कल्चर वील स्टे. तीच उरतली. रमेश बाब तुमचे कितें कितें चिंतप आसा? ई बुक्स हांगा तितले पॉप्युलर ना ना. आनी कोण तर वाचता ताका PDF पावता मोर दॅन इनफ. या आमी मुखार या. ओके. आमच्या मध्ये आतां जे नवें ट्रेंड आसा तितलें चलना. ही जनरल ओपिनियन आमची रिडिंगा खातीर तितलें चलना. आतां आमची करची तीच बळवंत हाचें रिडींग आतां बूक रिडींग जें आसा तें बळवंत करची गरज आसा. तें एक गरज आसा. आमी आमचे फुडार बांदून हाडिचे जाल्यार, पब्लिकेशनाचो फुडार आमी बांदून हाडिचे जाल्यार आमची भुरग्यां मदें आनी युवजनां मदें तांकां रिडिंगाची हॅबीट संवय आसा ती बळ करूंक जाय. हें म्हाका भोगता. आमी तरणाट्यांक कोंकणींत परत कशें पळय. हांव काल एक धाकटी गजाल सांगता. काल खंयच्याय कॉलेजीची भुरगीं आसलीं आनी बाई प्रशांतीकय आसा. तिची गजाल पळोवन खूब नांव वाडलें तिणें. इंटरनॅशनल लेवलाचेर तिका एक्टिंगाक अशें जावं फिल्माक नांव मेळ्ळें. आनी ही व्हडली गजाल. पूण आमच्या स्टुडंट्सांक खबर ना. प्रशांती बाई रावल्या थंय वळख आसा म्हूण विचारलें. तांकां खबर ना. प्रशांती तळपणकर खबर ना आमच्याच भुरग्यांक. पळया म्हणटा आसतना इन्फॉर्मेशन जें आयचें आज सोशियल मिडियान येता तें तांकां खबर ना. कांयच खबर ना. गोंयच्याच भुरग्यांक गोंयच्याच मनशाची खबर ना. आनी ही गजाल आसा. आमी रिडींग जें आसा फकत कॉलेज लेवलाचेर तें फकत मार्क्सां खातीर आनी तांच्या शिक्षणा खातीर तें जाता. PG लेवलाचेर मातशें कांय वाचूंक सुरू करतात. पूण आमी भुरग्यांक आनी युवजनांक रिडिंगाची हॅबीट संवय परत कशी हे घरी येता आमी कशें हाडूंक जाता. तांकां खंयच्या नमुन्याचें रायटींग आकर्शीत करता. कॉमिक्स काय या ग्राफीक कादंबरी फिक्शन खंयचें आकर्शण तुमी कशें पळयतात तें. या आनी एक क्वेश्चन ताकाच मेळटा. आमी शाळे पातळेचेर कांय समावेश रिडींग हॅबीट वाडोवंक कितें करूंक जाता? ओके. रिडींग घरांतलें वाचप जाणट्यांनी थांबयलें तेन्ना भुरग्यांचें वाचप बंद जालें. हो म्हजो स्टेटमेंट. आमी जाणटीं जेन्ना TV आयलो TV वेल्यो सिरियली पळोवपाक लागलीं आमी वाचन सोडलें. आनी आमी वाचन सोडलें म्हणून आमचीं भुरगीं वाचपाचें सोडटात. हांवें महाराष्ट्रांतले पुण्याक आनीक मुंबय ह्या 2 वाठारांतले 1-2 प्रोजेक्ट पळयले. ते कितें करतात, पुस्तकां एका ट्रंकां भरतात नाजाल्यार पिशवे भरतात आनी कॉलनी वतात. मोबायल लायब्ररी कॉलनी वतात. कॉलनींतल्या जी सोसायटी तांगे जे मॅनेजमेंट कमिटी आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करतात. थंय सगळे लोक वाचक आसा ते येतात आनी आपल्याली पुस्तकां तांकां ते दितात, रिकॉर्ड दवरतात. 8 दिसांनी वचून ही पुस्तकां एक्सचेंज करतात, नवी पुस्तकां तांकां दितात. आयचो काळ असो आसा की लोक चलून लायब्ररीक वतले किंवा गाडी घेवन लायब्ररीक वतलो आनी पुस्तक सिलेक्ट करतलो. हो काळ गेलो. हो कालचो काळ. आयचो काळ म्हाका पुस्तक म्हज्या घरा कडेन जाय. जशें आमकां
जेवण खाण फास्ट फूड आज घरा कडेन ब्लिंकिटांतल्यान पावता किंवा झोमॅटोंतल्यान पावता, तशें रिडींगय बी म्हाका म्हज्या घरा कडेन पावपाक जाय. ही वेवस्था कोंकणीन करची पडटली. हो प्रोजेक्ट कोंकणीक ना, हो प्रोजेक्ट गोंयां ना. कोंकणी पुस्तक तुज्या दारार व्हर. हांवें आज स्टॉलाचेर पुस्तकां दवरल्यात, हांव स्टॉलार रावना. आनी कोणें व्हेलें जाल्यार रे हांव आय विल बी हॅपी. रिडर व्हरतलो, व्हेलोच जाल्यार रिडर व्हरतलो, तो म्हजें पुस्तक वाचतलो. सी हो एप्रोच जाय ना. तो व्हेलो जाल्यार म्हाका 200 रुपया नुकसान जातलें, इज अ रॉंग थिंग. 200 रुपया नुकसान जातलें जाल्यार तें दुसरे कडल्यान भरून काड, पूण ताका फुकट दी. केन्ना केन्ना म्हाका अशी रिडर मेळटा, पुस्तक घेवपाक फाटीं फुडें येता वॉचमॅन किंवा सेक्युरिटी कोणी आसता, मागीर कितें नहीं वो लेना था पुस्तक, ले जाओ घर पे ले जाओ, बच्चों को पढ़ने दो, आप पढ़ो. पुस्तकां फुकट दिता. सी वी हॅव टू पॉप्युलरायज रिडींग, रिमेंबर ऑलवेज. आनी घरा कडेन जाणट्यांनी जर पुस्तक वाचपाक सुरवात केलें जाल्यार आजो कितें वाचता तें पळोवया म्हणून नात्रां वाचपाक लागता. सो थंयच्यान वी वील हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम झिरो वन्स अगेन. आनी शाळांनी आनी इश्कोलांनी हें कल्चर हांव प्रशांत बाबाक ह्या खातीर वालोर दितां. या तो टिचराक वर्साक खंयची तुमी पुस्तकां वाचपा जाय तें लिस्ट दिता, आनी ताणी वाचल्या काय ना हें एज अ मॅनेजमेंट तें पारकिता. हें सगळें इश्कोलांनी जर सुरवात केली, टिचराक जर वाचपा लायलें जाल्यार टिचर भुरग्यांक नव्यो नव्यो गजाली सांगता, तातूंतल्यान भुरग्यांक एट्रॅक्शन जाता. हें खंय मेळ्ळें, अमके पुस्तकाक मेळ्ळें, तो वचून लायब्ररीक पुस्तक सोदता आनी ताका वाचनाची गोडी लागता. म्हाका तेंच विचारूंक जाय आशिल्लें, आमची टिचर्सां कितलीं भुरग्यांक सांगतात हें पुस्तक वाचा, तीं कितलीं वाचतात? व्हेरी सम पॅथेटीक सिच्युएशन. तुमच्या सगळ्या टिचरांची माफी मागून हांव म्हणचो ना तुमी व्हडलो गुन्यांव करतात. तुमी स्वता वाचनात. जें लिटरेचर कोंकणीक येता फक्त कोंकणी टिचरान वाचपाचें न्ही. सायन्सीचे टिचर, बाकीचे टिचर, इतिहासाचे टिचर, ह्या सगळ्यांनी लिटरेचर हो वाचूंकच जाय. तुमकां जी पिढी तुमच्या मुखार येता तो शिक्षण घेवपा खातीर तांचेर अन्याय करतात हें लक्षांत दवरात. पगार मेळ्ळो आनी टॅक्स्ट बुकां तें शिकयलें म्हणून शिक्षण सोंपना. व्हेरी सॉरी. या या यू हॅव टू रीड, डेलिव्हर इट टू युअर स्टुडंट्स. नाजाल्यार महाराष्ट्रांतले येदी व्हडली जी पळय मराठीची टिचरांची परंपरा आसा, कर्नाटकांतली येदी व्हडली टिचरांची परंपरा आसा. एस.एल. भैरप्पा सारकेलो मनीस कितलो लिटरेचर बरयलो, आनी पूण तो भुरग्यां मेरेन पावयलो. आपणें कितें कितें केलां, कशें वाचलें, कितें वाचलें, हें आमचे टिचरां पैकी 10% बसून टिचर म्हाका दिसता पावयना. जे पावयतात तांची माफी मागून हांव सांगतां. 10% बसून टिचर पावोवपाक शकनात. आमचे कडेन गोंयकारा कडेन, कोंकणी मनशा कडेन, आय डोंट नो अबावट अदर स्टेट्स, पूण गोंयकारा कडेन एक सामकी स्वार्थी वृत्ती आसा. म्हाका पुस्तक पाठ हा, कित्याक वाचपाक तें 2 वर्सां पुस्तक. हांव एक टिचर अशें पळयलें हायस्कुलांतले, 2 वर्सां टॅक्स्ट बूक शिकयले नंतर तो म्हणटा सायन्सीचें पुस्तक आपल्याक पाठ हा, कित्याक वाचपाक जाय, फाल्यां पिरियड हांव तें अमकें मारतें तें सांगता की जालें. पूण त्या विशयाक अनुसरून कितें कितें लिटरेचर बाबा वर्ल्डाक आयलां, कितें बाबा ग्लोबली नवें हें आयलां, ह्या भुरग्यांक तुमी सांगतात? कोण सांगना. क्लासांत एक मुयाची जर लायन लागली आनी मुयावेली जर तूं म्हायती भुरग्यांक सांगपाक शकलो जाल्यार भुरगीं मुयेचेर बाबा कितें लिटरेचर आसा, खंय मेळटा, सायन्सी पुस्तकां लायब्ररीन वचून सोदपाक लागतलीं. या दिनेश बाबा मन काळे वास्ट आसा. कॅनवास इज व्हेरी वास्ट. आमी इल्लेशे ठिपके ताजे वेले, तातूंतले आमी इतलें भुरग्यां खातीर करपाक शकनात जाल्यार तें आमचें लांछन. इट्स अ शेम फॉर अस. या दिनेश बाब तिके जोरान उलयलो, ताचें काळीज मन उक्तें करून उलयलो तो. न्हीज हकीकत कितें आसा, करंट सिट्युएशन कितें आसा, एक प्रकाश भितरल्यान एक कळवळून आसा. थंय कितलीं पुस्तकां भिडे बाब, संजना पब्लिकेशन्स, दिनेश हे पब्लीश करून आसात, पूण ते त्रास काल म्हाका आनी दिनेश बाबाक खबर आसा. आमी थंय स्टॉलांत रावन कशें आमी तें काम करीत आतां. कांय 40-50 वर्सां आदीं केल्लें काम परत एक काल हांवें सांगलें मुक्त्यान, म्हाका प्रमोशन मेळना सेल्समॅन जावन. कांय वय तशें काम करचें पडटा. आमी सगळें काम आमीच करचें पडटा. रायटींग, मागीर तें एडिटींग, प्रूफ रिडींग आनी अल्टिमेटली सेलिंग ऑल्सो. आमी गोंया, कर्नाटका आनी केरळांत संयुक्त वितरण जाळें
कंबायन एक डिस्ट्रिब्युशन हें केलें जाल्यार कांय आमकां मजत जातली? तूं सांग पयलें. सांगचे पहिले दिनेशबाईच्या काय एक म्हणजे कर्नाटकाच्या संदर्भार सांग आनी कर्नाटका संदर्भात सांगता पूण दिनेशबाई इज व्हेरी हे हायपर जालो पूण हायपर जावची गरज ना. आमी म्हणटा कितें म्हणारे सी दीस इज अनदर सिरियस थिंग. आतां तांकां भुरग्यांक कितें जाय तें आमचे लेखक कितले दितात. आय एम द एडिटर. Since 2011, I am working as editor. 75% of the work from our writers is junk. They are not interested in that. They are not interested in that. See. आणि another thing is that आता भुरग्यांकडे ऑप्शन आसा. They have options. हांव कर्नाटकांत आसा जाल्यार म्हाका कन्नडांतले बरें लिटरेचर मेळटा. म्हाका इंग्लिशांतले बरें लिटरेचर मेळटा. इंग्लीश मिडियमांत हांव शिकता. ते चेतन भगत ना एच एम ती एक गजाल आसा खरी. आमी कितें घेजे. सो ते एक क्वेश्चन आसा. सो आमी तांकां एकदम डिस्कावंट करून उडोवंक जायना. भुरग्यांक ऑप्शन्स आसात. दे हॅव द कंपॅरिजन करतात. ते इंग्लीश लिटरेचर पळयतात, हिंदीचे लिटरेचर पळयतात, दुसरे कन्नडाचे लिटरेचर पळयतात. तेडलो ते कंपॅरिजन ऑटोमॅटीक येता. म्हाका येता. तेडलो आमी कोंकणीचे तुमी आतां पब्लिशचे बुक्स पळया तुमी कोंकणीचे. ते आणखी 40 years ago, where are the new themes, where are the new narratives, where you are responding to the society. इतले कितले इश्यू आसात. कोण रेस्पॉन्ड करता. ती एक गजाल आसा. ती एक गजाल आसा खरी. एट द सेम टायम आयच्या जनरेशन सगळे वळखत. आमी उडोवले एक एग्जाम्पल दिलें सुरू करता आसतना वळखना आमच्या तेंय आमी मानून घेवचें पडटा. ओके क्वेश्चन कितें आसलें म्हाका. आमी एक सिंडिकेट न्हय एक संयुक्त वितरण जाळें म्हळ्यार गोंय सपरेट उरचें न्हय, केरळा सपरेट उरचें न्हय, आमी आमचे त्रास घेवचे न्हय. सगळ्यांनी सांगाता मेळून एक कित्याक करूंक जायना. एक ते आमी आतां ऑलरेडी केला. आतां आमचे MDVK प्रोजेक्ट आसा आमच्या ओल्ड कोंकणी सेंटराच्या अंडर. MDVK म्हणून प्रोजेक्ट आमकां ते काही स्क्रिप्टाचे आनी उतरावळ ताचे कांय फरक पडना. आमी रोमीच्या बिकोंक अनुदान दिता आनी हाका कन्नड स्क्रिप्ट तें पब्लिकेशना खातीर जालें. हें आमी डिस्ट्रिब्युशन सेल्स म्हणटा हांव. डिस्ट्रिब्युशन आतां ते आमी एक संजना कडेन हय संजना कडेन एक आमी एक हें केलां. तशें त्या टायप वर्क जाता. न्ही म्हाका एज अ पब्लिशर हांवें लेखकाक एप्रोच जावपाचो, सगळो एक्सरसायज करपाचो आनी निमाणे पसरो घालून पुस्तकां विकपा बसपाचो. टोटली रॉंग. जर आमी हाजे जर एथिक्स जर पळयता बिजनेसाचे, आय नीड अ होलसेल डिस्ट्रिब्युटर जो कोंकणी पुस्तक इरिस्पेक्टीव ऑफ द स्क्रिप्ट सगळे कोंकणी वाठारांत पावयतलो. ताका 50 ते 60% डिस्कावंट दिवपाची तयारी आमी दवरपा जाय. हांव पुस्तकाचो रेट वाडोवं कित्याक ताकाय ताजेर जोडपाक मेळपा जाय. पूण ही सिस्टम अजून कोंकणी पुस्तकाच्या बाबतींत ना. म्हाका आय फील व्हेरी सॉरी की सादारण एक 10 वर्सां पयलीं एक 2 मिनटांक तुमकां एक हें सांगता. एक नॉर्थ इंडियाचो मॅनेजर आयलो म्हाका, मनीश म्हणून. आनी ताका जेन्ना कळ्ळें की आय पब्लीश बुक्स, सो ताणें म्हाका सांगलें इवन आय वॉन्ट टू पब्लीश अ बूक, आय एम अ इंग्लीश रायटर. आनी ताणें म्हाका एक नॉवेल बरोवन दिलें. वी पब्लीश दॅट. आनीक तें म्हाका म्हणपाक तो आपल्याक एअरपोर्टाच्या स्टोरांनी हें पुस्तक आपल्यालें वचपा जाय. हांवें सिस्टम कितें म्हाका हें जालें कित्याक बिकॉज आय वॉन्ट टू सेल माय कोंकणी बूक ऑन द एअरपोर्ट ऑल्सो. एअरपोर्ट म्हण, रेल्वे स्टेशन म्हण, जाल्यार ताजे खातीर एक वेगळें एसोसिएशन आसा. दे वेर चार्जींग एट दॅट टायम 65% डिस्कावंट. ताणें आपल्यालें पुस्तक घालें बिकॉज इट वॉज इंग्लीश. हांव मागीर म्हाका कोंकणीक करून दी मरे. तर म्हणपालो तें तुजें गव्हर्मेंटान करपा जाय. गव्हर्मेंटान त्या एसोसिएशनाक एप्रोच जावपा जाय आनी तेन्नाच कोंकणी पुस्तक तुमकां एअरपोर्टाचेर मेळटलें. आज तुमकां कोंकणी पुस्तक एअरपोर्टाचेर मेळना. कित्याक? गोंयची स्टेट लँग्वेज कित्याक मेळना? दीज एफर्ट्स नीड टू बी डन. आमकां कितें आमी रायटर, आमी फायटर, पूण वी हॅव टू डू इट. ना जाल्यार ताका लागून आमी फाटीं पडटात. एअरपोर्टाचेर येवपी कम्युनिटी वेगळी, ती हाय क्लास कम्युनिटी. त्या क्लासा मेरेन आमचें जर कोंकणी पुस्तक पावतलें जाल्यार आमच्या कोंकणी पुस्तकाक एक उबारी येतली. रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी पब्लीक वेगळो,
आनी म्हाका घोस्त आसा रातीन वाचलो ना जाल्यार न्हीद पडना म्हणून वर्षा बूक स्टॉलार ना जाल्यार आनी खंयच्याय बूक स्टॉलार वचून पुस्तक सोदून काडपी हो रिडर वेगळो, होय बायर वेगळो. सी, when we say we want to reach our book to every level in society, त्या दृश्टींतल्यान आमी विचार करून हें सगळें कन्स्ट्रक्टिवली आमी करपा जाय, हें बांदून काडपा जाय. हें एका मनशाचें काम न्ही, एका पब्लिशराचें काम न्ही. ह्या खातीर टोटल कोंकणी मनशान डिमांड घालपा जाय, म्हाका म्हजें पुस्तक एअरपोर्टाचेर मेळपा जाय. हें गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड घालून ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज मेळोवपा जाय. आनी तेन्ना होलसेल डिस्ट्रिब्युटर वील कम इन द पिक्चर आनी माय जॉब वील बी इजियर. आय जस्ट हॅव टू प्रोड्यूस द बुक्स, दॅट्स ऑल. तो विकतलो. दिनेश बाब, कांय खूब सुंदर गजाली तुम्ही सांगल्यो. आमी अजूनही त्या विशयान तकली आटयल्ली ना. त्यामध्ये बाब प्रभाकर भिडे तांकां कांय थोड्यो गजाली ताणें बरोवन हाडल्यात, त्यो सांगूंक जाय अशें तांकां बगतात. हे वाचतात खंय चड म्हळ्यार 4 मिनटां, 4 ते 5 मिनटां. मागीर त्या गजालींचेर परतून आमी उलया, मागीर उलोवंक जाता. ते म्हाका सुरतावन याद करीत आसात, पूण तांकां हांव बेजार करिना, निराश करिना. तांणी 5 मिनटां घेवची. म्हजे वांगडा माचयेर बसलेल्यांक, तशेंच मुखावेल्या साहित्य मोग्यांक आनी आयोजकांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. कोंकणी पुस्तक प्रकाशनां मुखावयलीं आव्हानां ह्या विशयाचेर तांणी दिल्ल्या मुदतींत हांव म्हजे विचार मांडटां. शेणैग बाबा कडल्यान प्रेरणा घेवन कोंकणीच्या मायेच्या संस्थापना खातीर गोंयकारांनी जें जें करूं येतालें ताची सुरवात गोंयच्या मुक्ती उपरांत जाली. अशा प्रयत्नां मदें कोंकणी पुस्तकाचें प्रकाशन हो विशय ते चळवळीच्या केंद्रस्थानार आसलो. त्या काळार कोंकणी पुस्तक प्रकाशनाचें काम करपाक ज्यो कांय व्यक्ती फुडें सरल्यो तांणी साहित्यीक पुस्तकाचें प्रकाशन करून केवळ कोंकणीच्या ध्यासान ह्या वेवसायाचें सामकें मंगलमय अशें वातावरण निर्मिल्लें. त्या वेळार अशें काम करपी ह्या द्रश्ट्या व्यक्तींच्या वास्तूक भेट दिवप म्हणजे देवळांत गेल्ले भशेन कोंकणी भक्तांक दिसतालें. इतलेंच न्हय, त्या वास्तूक ते ज्ञानाचीं मंदिरां अशेंय म्हणटाले. अशे तरेन विद्वान वेवसायीक सामके भावनावश जावन भाशीक चळवळीक आपलें योगदान दिताले. कोंकणीक गोंय राज्याच्या सर्वोच्च स्थानाचेर बसलेली पळोवप हें त्या प्रकाशन वेवसायान भितर सरलेल्या तपस्व्यांचें धोरण. चळवळीचो सगळो काळ भाशेक अस्थिरतायेचो आसलो, पूण वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान काम करपी प्रकाशकांक तांच्या ह्या कामाक आपणेंय योगदान दिवचें म्हणून जण एक कोंकणी पुरस्कर्तो तांणी प्रकाशीत केल्लें दर एक पुस्तक विकतें घेवन आदार दितालो. ह्या काळार वेवसायाक उबारी दिवपी कोंकणी पुरस्कर्त्यांचें व्यक्तिगत गिरायक सोडल्यार शाळांसारक्या शैक्षणीक आस्थापनांची संस्थात्मक खरेदी अजिबात जायनासली. अशा वेळार गोंय सरकारान 1984 सालांत कोंकणी अकादेमीची स्थापना केली. कालांतरान कोंकणीक बूस्ट दिवपा खातीर ह्या अकादेमीच्या माध्यमांतल्यान साहित्यीक पुस्तकां शाळांसारक्या शैक्षणीक संस्थां कडेन पावोवपाक सुरवात जाली. इतले मजगतीं केंद्रीय साहित्य अकादेमीची मान्यताय मेळोवन 8व्या शेड्युलांत कोंकणी राष्ट्रमान्यताय मेळसर सेंट्रल लायब्ररी, आर्ट अँड कल्चर, RR लायब्ररी फावंडेशन आनी कोंकणी अकादेमी ह्या संस्थांचे वतीन शैक्षणीक संस्था खातीर साहित्यीक पुस्तकांची ठोक खरेदी सुरू जाली. म्हजें उलोवप हें गोवा केंद्रीत आसा, म्हणून हांवें कर्नाटक आनी केरळ हांचो अभ्यास करूंक ना. हो वेळ मेरेन कोंकणी चळवळींतले समर्थक पुस्तकां विकतीं घेवन आपलें योगदान दितालेच. ते भायर आतां सांगलां तशें सगळ्या शैक्षणीक संस्था खातीर ठोक खरेदी जाताली. आतां मेरेन प्रकाशीत जावपी पुस्तकांची पयली आवृत्ती 1000 प्रतींची आसताली. हो काळ प्रकाशन वेवसायाक सुवर्ण काळ आसलो. भाशेचे प्रस्थापनेची सगळीं उद्दिश्टां साध्य जाल्ल्यान जशीं जशीं वर्सां गेलीं तशी तशी व्यक्तिगत रितीन पुस्तक खरेदी करून चळवळीक हातभार लावपाची गरज उरली ना अशी पुरस्कर्त्यांनी समजूत करून घेतली आनी कोंकणी प्रकाशन वेवसायाची ही व्यक्तिगत खरेदी उणी उणी जायत वचून आयज
नगण्य स्थितीचेर पावल्या. आनी हेच परिस्थितीक लागून प्रकाशकांक संपूर्णपणान सरकारी कृपेचेरच पातयेवन रावचें पडिल्ल्यान तांचेर गुलामीचें आनी लाचारीचें सांवट आयलां. ह्या अल्पसंतुश्टीच्या कोंडात आपल्या भितरच सामके गुल्ल जावन ते आपणाक धन्य मानून तृप्त भावनेन जियेतात. हांवूय त्या भितर आसा. आतां थोडेशें अर्थकारणां विशीं. आपलें पुस्तक प्रकाशीत जावचें आनी तें लोकांनी वाचचें अशी इत्सा बाळगुपी हयनशा सगळ्याच लेखकांक दिसता. अशा अगतीक लेखका कडल्यान पुस्तकाच्या निर्मितीच्या खर्चाक दुडवांचें कंट्रिब्युशन घेवन आपलो तिबो लावपी प्रकाशक हे प्रकाशन वेवसायाक लांछन. ते दोगांची वाट लायतात. एक आपल्या स्वताच्या वेवसायाची आनी दुसरी त्या लेखकांचीय बी. पुस्तक प्रकाशना संबंदी मोठ्या मोठ्या प्रकाशकांनी आपल्या अणभवांतल्यान कांय रिती आनी निती घडयल्यात. आमचें गोंय भारताच्या स्वातंत्र्या परस 15 वर्सां उसरां स्वतंत्र जाल्ल्यान साबार भारतीय प्रकाशकांचे अणभव लक्षांत घेवन तांच्या पावलार पावल दवरून आमच्यांनी पुस्तक प्रकाशन वेवसायाचें शास्त्र समजून घेवं येता. पुस्तकाच्या प्रकाशन वेवसायाक लागपी सगळ्या आंगांचो अभ्यास तांच्या अणभवाच्या ह्या नितीशास्त्रांत आस्पावला. आयच्या प्रसंगाक योग्य अशा एकाच विशयी आतां चर्चा करता. पुस्तक प्रकाशन वेवसायाच्या नितीशास्त्रा प्रमाणे पुस्तकाची निर्मिती आनी ते संबंदीचो अर्थीक वेव्हार असो आसूंक फावो. पुस्तक विक्रेची किंमत थारावपाची पद्दत ही 3 तत्वांचेर आदारल्या. एक, पुस्तक निर्मिती करचे पयलींचो खर्च. दुसरो, प्रत्यक्ष निर्मिती खर्च. आनी तिसरो, निर्मिती उपरांतचो खर्च. ह्या तिनूय कंपोनंट्सां मदलो चड खर्चीक असो मुद्दो हो प्रत्यक्ष निर्मिती खर्च. ताजो आवाठ 100 अशें धरलें जाल्यार ह्या खर्चांत छपाई आनी कागद हाका 20% खर्च येता. लेखकाचें मानधन 15%, ट्रेड डिस्कावंट 30%, पब्लिशर्स प्रॉफीट 15% आनी कंटिंजन्सीस हेवटेन तेवटेन फाटीं फुडें कितें जालें जाल्यार 20% हो 100% आवाठ. दर एका पुस्तकाच्यो 2000 प्रती खपप तितलेंच गरजेचें. तांतल्यो 400 प्रती खपल्यो जाल्यार पुस्तकाचो निर्मिती खर्च सुटलो अशें जाता. आनी उरिल्ल्यो प्रती जश्यो जश्यो खपतल्यो तशें तशें प्रकाशन वेवसायाचें आसन घटमूट जायत वतलें. आतां सांगलें तशें वेवस्थापन आयज मेरेन गोंयच्या खंयच्याच कोंकणी प्रकाशकाक आज मेरेन जमूंक ना. गोंयांतले प्रकाशन वेवसायीक हे बाबतींत कितले गंभीर आसात हें कळना. आमचे मित्र प्रोफेसर रवींद्र घवी हांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो वेवसाय वाडीक लागतलो आनी प्रगतीपथा वयल्यान प्रतिश्ठेक पावतलो जाल्यार 2 गजालींक पाळो दिवचो. एक, लेखकान केन्नाच आपलें पुस्तक भांडवल घालून आपणें जावन प्रकाशीत करचें न्हय. आनी दुसरें, प्रकाशकान केन्नाच लेखका कडल्यान दुडवांचें कंट्रिब्युशन घेवन ताजें पुस्तक प्रकाशन करचें न्हय. स्वतंत्र गोंयांत पयले फावटी 1974 जेन्ना कोंकणीचीं 4 पुस्तकां प्रकाशीत जालीं आनी ही म्हायती गॅझेटाचेर प्रसिद्ध जाली तेन्ना आमी दिवाळी साजरी केल्ली अशी याद जाता. सद्या गोंयांत प्रकाशीत पुस्तकांची संख्या वर्साक 4 वयल्यान 200 पावल्या. तरी ही वाड प्रकाशन वेवसायाच्या प्रगतींत वांटेकार जाली ना. ती जालीच अशें म्हणूंक जावचें ना, जाल्यार ती संख्येच्या रुपान वाडली इतलेंच आमच्यांनी म्हणूं येता. प्रकाशन वेवसाया कडेन तरूण वर्गाक आकर्शीत करून तो वेवसाय रोजगार निर्मिती उद्योग जावपा खातीर खपाच्या नजरेन तो भरभराटीक पाविल्लो दिश्टी पडूंक जाय. आनी तशें जातलें जाल्यार निर्माण केल्लीं पुस्तकां संस्थात्मक ठोक खरेदी वांगडाच व्यक्तिगत पातळीचेरय मोठ्या प्रमाणांत खपूंक जाय. युनेस्कोच्या चार्टर्ड ऑफ बुक्सान प्रसिद्ध केल्ले प्रमाणे संवसारांत लोकसंख्येच्या प्रमाणांत 1% लोक वाचक आसतात जाल्यार तातूंतलेच 0.05% लोक पुस्तक विकतें घेवन वाचतात. आतां हें गोंया संबंदी पळोवया. हें प्रमाण 16 लाखांच्या गोंयच्या लोकसंख्येन 1% वाचक म्हणजे 16,000 वाचक आसात. आनी हे वाचक हातूंतले वाचक 0.05%
म्हणजेच 80 लोक पुस्तें विकतें घेवन वाचतात. अशा प्रसंगाचेर शेणें घेवपाचें सपन पुराय करपाचो आतां वेळ आयला अशें आमकां दिसता. त्या खातीर प्रकाशन वेवस्थायक स्थिरताय दिवन तोवाडीक लागपाचें काम आमी स्विकारचें पडटलें. म्हणून वाचप्यांची ही संख्या कशी वाडोवं येता हें एक आव्हान नदरे मुखार दवरून आमी काम करुया. हे बाबतींत आमच्यांनी साध्य करूं येता असो एक पर्याय आमी तुमच्या मुखार दवरतात. 100% साक्षरताय सादपाक आमकां 65 वर्सां लागलीं. तेच पद्दतीन उदेते पिळगेक साक्षरताये वांगडाच आमी वाचन संस्कृती कडेन व्हरुया, तांचे वाचक घडोवया. नर्सरींत प्रवेश घेवपी भुरग्याचेर वाचनाचे संस्कार सातत्यान करीत रावल्यार तीं भुरगीं 5वे मेरेन पावतासर पक्की वाचक घडटात आनी सासणाचीं पुस्तकाच्या प्रेमान गुल्ल जातात. हो प्रयोग आमी सफल जाल्लो पळयला. हो अणभव लक्षांत घेवन गोंयांत नर्सरींत प्रवेश घेवपी सगळ्या म्हणजे फकत 25,000 भुरग्यांचेर दर वर्सा संस्कार घडोवपाच्या ह्या प्रयोगांत आमी सामील जावया. ह्या प्रयोगाक सातत्य दवरून 12 वर्सां भितर दर वर्सा 25,000 नवे वाचक घडोवया. ही एक मोठी क्रांती कशी. अशें हें घडटां घडटां प्रकाशकांक पुस्तकाच्यो 2,000 कित्याक 5,000 न्हय जाल्यार 10,000 प्रती पासून उण्यो पडटल्यो. हें सगळें काम सामकें सवकासायेन कसलोच बोवाळ करिनासतना नकळटां घडटलें आनी करतां करतां गोंय केन्ना 100% वाचन संस्कृतीन भरून गेलें हें कळचें सुद्दां ना. मृगजळ कशें दिसपी हें काम आयच्यान सुरू केल्यार एक दीस उणो जातलो. सगळ्यांक पंडीत करपाच्या शेणें गोंयबाबाच्या हावेसान हें काम आमकां दळदिऱ्यांतल्यान सासणाचें भायर काडटलें आनी आमचो देशूच कित्याक अख्खो संवसार आमकां फॉलो करतलो आनी तशेंच तें घडचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं बिडेबाब. बिडेबाबान एक गजाल मुद्दम सांगली आमकां, म्हणून आमी ती उलयल्ली गजाल. आमी नव्या वाचकांक घडोवंक जाय. तें ल्हानपणांतावन भुरगेपणांतावन तें भी तांच्या मतींत आमी घालूंक जाय. हें म्हत्वाचें आसा आनी हाचे खातीर अध्यापकाचो प्राध्यापकांचो म्हत्वाचो कितें म्हणटात तांचो वय आवय बापायचोय तांचो वावर जाय, तांचें पाठिंबो जाय.